मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमकां ताचे भाशेन उदार काळजाचो उदार मनाचो जावंक आपयता. न्ही फकत आमच्या करण्यांनी, पूण मागणें करता तेन्ना, उपास करता तेन्ना आमी उदार काळजा उदार मनाची जावंक जाय. जशें देवाक उदार मनाचो उदार काळजाचो मनीस आवडटा, खुशालकायेन जो दान करता तसले मनीस देवाक आवडटात. कित्याक देव तुमकां दिता तेन्ना सगळ्यांक अशें सांगना हांवें तुका अशें केलें तशें केलें. देवाक खबर आसा तुका कितें जाय आनी मीत मेर नासलो मोग दाखोवन देव दिता. तेच भाशेन आमी एकामेकांताय वागूंक जाय, एकामेकाक पावोवंक जाय. एकटो मनीस विद्वान म्हणटा, भिकारी जिवीत जिवन राजा सारको दुसऱ्यांक पावोवंक म्हाका आवडटा. राजा भाशेन स्पेंड करूंक म्हाका बरें दिसता, पूण राजा सारकें जिवीत जिवन भिकाऱ्या भाशेन दुसऱ्यांक कांयच दिना तसलें जिवीत म्हाका आवडना. सो आमी हांवें पयलीं सुरवातेक सांगल्या भाशेन देवाक आमी कशे भाशेन पळयता. देव आमकां धोंदेकार, देव आमकां जुईज, देव आमकां पुलीस जाल्यार आमचें जिवीत आमी ते भाशेन देवाताय वागतले. हांव देव पुलीस जाल्यार आमी चोरा भाशेन जिवीत जियेतले. हांव देव भिकारी जाल्यार आमकां भिकाऱ्या भाशेन आमी जिवीत जियेतले. हांव पूण देव आमचो मोगळा बाप उदार काळजान मनान आमकां दिता. तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी जेन्ना जितलीं बेसांवां आमकां मेळटात ती आमचे हात दोनूय हात भरून आसल्यार आनी घेवंक बेसांवां घेवंक आमकां मेळोंक शकना. तर जें आमकां कितें मेळ्ळां तें पेल्याक दिलें जाल्यार, गरजे वतांक पावलें जाल्यार आमकां आनिकूय बेसांवां मेळोंक शकता. आनी आमचे हातूय उगडे आसतले, जायतीं बेसांवां देवाताय आमकां मेळटलीं जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता.